너의 기도 수라야 너를 소락하가야 세간체 비두리고 대박설기다가야 너를 소라자마나 이다가요 나노라 올가라는 마치 올고라가는 같이 모임이 지고고 나사원의 가수야 서글야 보는 산도로야 같이 거기 있습니다. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार आयच्या मिसांत वांटो घेवं. आयच्या दिसा खातीर देवाक आमी दिन वासुया, आर्गां दिवया. आज सांजे लायफ इन द स्पिरीट सेमिनार हाचो चवथो भाग आनी आज किरीत भाशेन देवाचे पवित्र आत्म्याचें देणें तातूंत वांटो घेतल्यांक आमी मागतले. देवाच्या आत्म्या उदेशी जाणवायेन काळजीदारपणान देवाची भिरांतीन ताचे भक्तीन आमी वाडूंक मागतले. तर आज सांजे आमचे इगोर्जेंत हें पवित्र आत्म्याचें देणें सगल्यांक आमकां मेळूंक किरीत भाशेन मागतना आज हे मिसाक 2 इंटेन्शन्स. पयलें लुर्दीन अनुनीस 3ऱ्या वर्साचो उगडास, तशेंच आंतोन फ्रांसीस पिरीस 3ऱ्या वर्साचो उगडास. लुर्दीनाक आनी आंतोन फ्रांसीस पिरीस हे आमच्या भावाक आनी भयणीक सर्गीच्या बापान आपल्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाची बागेली करूंक मागुया. तशेंच मागुया आपलो वाडदीस समारंभतल्या पासत सबिना काब्राल, एशर कायादो, जुजे फेर्नांडीस तांकां तशेंच आपलो आज वाडदीस समारंभतल्यांक कुडी आत्म्याची देवाची भलायकी आनी आशिर्वाद आमी मागुया. आनी मिसाची सुरवातेक आमचे हात जोडून देवाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळे आसूं. तुमची सवय आसूं. भाव भयणीनो, आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परबेक तयारी करता. येता ते आयताराक 12वीर मायाचे जेजूचो स्वर्ग प्रवेश आपल्या शिसांचो भावार्थ आपले जिवनपणाचे तीर केले उपरांत आपलें कार्य सोंपोवन जेजू बापाशी उतरून गेलो आनी आपल्या शिसांक आपले बरी खबरेचे गवाय केले. हीच बरी खबर आमी सगल्याक परगटूंक आमकांय हे मिसांत त्याच जेजूचें बोड आनी घोटाय मागुया. हांव पातकी स्वर्गविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव संतां मनाची तरानुसार वायट धर्म आनी बरें सोडून हांवें सायती पातकां केल्यान अमोलचो अपराध अमोलचो व्हड अपराध. हे बसत भाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या
प्रार्थुया. आमची खाशेली मागणी हे वेळार बापाक उबारुया. भोव काकूत्सरा देवा, पास्कांचो गूट समोरून आमकां मेळ्ळा तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञेच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आनी आंतोन फ्रांसीस आनी लुर्दिना ह्या आमचे भाव भयणांक तुज्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाची बागिलींक जाय शिकोर. आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्रोसा तावन तारवार बसून आमी नीट सामुद्रासेक गेल्या आनी दुसऱ्या दिसा निओपोलीक आनी हांगा तावन आमी फिलिपेक पावल्या. ह्या मासिदोनिया प्रांताचे मुखेल शार आनी रोमकाराचो एक जोमो थंय रावतालो. ह्या शारान थोडे दीस रावल्या उपरांत सोणवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नदीशी गेल्या, कित्याक ती मागणे करची स्वात म्हूण आमी आयकल्लें. आमी थंय बसल्या आनी जमातीक आयल्या बायले कडेन उलोवंक लागल्या. आमकां आयकतल्या मोदें तियातिरा नगरांतली लिडिया नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची खोरी भोगती जांबल्या रंगाच्या लुगटाचो ती धंदो करी. पावलू सांगतालो तें आयकूंक सोम्यान तिचें कालीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें, हांव कोरीपणी सोम्याचेर विस्वास ठेवता म्हूण तुमी मानून घेतलां जाल्यार आमगेर रावूंक येयात. आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. परतून म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेन गोणगोणान ताचें कीर्तन करात. तो आपलो रोचनार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोसनाचे पूत धुवो आनंदान उल्हासूं. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच खेळ करून तांच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां तांचे मुखार वाजूं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणांक मेलोल्यांक जोयतान भोग संतोषपरी जावं आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडून देवा मुखार सोरपोटून ताची स्तुती करूं. तांच्या ओंठांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातून तांच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी बोडवीक. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उद्गाराक उबी रावया. बापासून निबजोता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातोल्यात. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
जुआमा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सुरी पाठयतलो तो शराती म्हणजे बापासून नीप जाता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक तावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. तुमचो भावार्थ आलो ना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांनी भायर आयतले, ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले. खरें म्हळ्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो आनी तांणी बापाक आनी म्हाका ओळखूंक ना देखून ते तशें करतले. तांचो वेळ पावतच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावंक हांवें त्यो तुमकां आदींच सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, थोडेच तेंपान पॅरिसाक ऑलिंपिक्स गेम्स जावच्यो आसात. पॅरीस शार तयार जाता कित्याक ऑलिंपिक्स प्रत्येक 4 वर्सांनी जाता आनी 4 वर्सांची तयारी ते गांवांक तेचे देशाक जाका मेळटा ताका व्हडलो अभिमान आसता. ह्या वर्साक पॅरिसाक समरांत हे ऑलिंपिक्स जावचे आसा. जायते संवसारांतले खेळगडी थंय एकठांय जातले. खेळगडां बराबर एक मुखेल मनीस आसता ताका कोच म्हणटात. हो कोच ह्या खेळगड्यांक तयार करता, हे ऑलिंपिक्साक तयार करता. जावं ते धांवपाचे खेळ, तरेतरेचे खेळ आसतात तुमी जाणा. एक खेळांचो मुखेल जावन आसा कोच. कोचाचेर सगळें आसा आनी हो कोच एक खेळगड्याक तो तेजें कितें बरें आसा, ताजें कितें वांकडें आसा, खंय चुकता, ताणें वचून जिविताचें दिवंक जाय, कितें खावंक जाय, कशे भाशेन प्रॅक्टीस करूंक जाय, हें सगळें तांकां सांगता आनी तयार करता. आनी तांचे बराबर आसता. कोच नासतना वचूंक जायना ऑलिंपिक्स गेमीक. कोच आसता तांचे बराबर. सगल्यो गूत भाव भयणीनो, आमचो एकल्याचो आत्मीक जिवितांत वाडूंक आमचो कोच जेजू आपल्या शिसांक पळय तो तयार करतालो. निमाणें रात जेवणा उपरांत हे तांचे लागीं उलोवप करतालो, डिस्कोर्स आमी म्हणटा. तांकां सांगता, कितें सांगता, तुमचो भावार्थ आलो ना जावंक हांवें तुमकां सांगलां. कितें सांगलां? तुमकां देवस्थानांतले भायर घालतले, तुमकां मारतले, तुमचो जीव पर्यंत काडटले, पूण तुमी भिवंक फावना. तुमी भिवंक फावना. तांकां तयार करता. 3 वर्सां जेजू तांचे बरोबर आसलेलो म्हणटच तो तांकां एकल्याक वळखतालो. तांची अशक्ताय जाणा आसलो, तांचे स्ट्रॉंग पॉयंटूय जाणा आसलो. आनी देखून जेजू तांकां तयार करता. एके भाशेन द बीग ऑलिंपिक्स कितें करपाक? म्हजें गोवाय जावपाक. जे उतो ते परगुट्टेले ताचे उद्देशी जोईत मेळपाक
ताच्या उतराचेर लोकांक बावार्थ दवरपाक तांकां तयार करता. देखून जेजू तांकां एकलो सोडिना, तांकां आपलो आत्मो दिता. द कमिंग ऑफ द होली स्पिरीट. तुमकां हांव शाराती धाडटलो आनी हो शाराती स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं गोवाय दितलो. आनी सुरवातेक तावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे गोवाय जातले. जेजू तांकां एके भाशेन तयार करता. येतल्या दुमाळ्याक, येतल्या आव्हानांक, चॅलेंजीस सगळे ताचें उतर मानून घेवचें नासलें. आनी देखून आमी जाणा बाबा बिडीनो पयले क्रिस्तांवांक कितलो दुमाडो. पावलू पुऱ्यान सावलू कसो जेजूचेर बावार्थ दवरतल्यांक धरूंक, बोणकुणींत घालूंक, मारूंक तो चिठी घेवन दमास्कस वयतालो. खूब सोंसले पयले क्रिस्तांवांनी जेजू खातीर. आनी जेजून तांकां पयलेंच कोचिंग दिलें, भियेनाकात. आदी फुडेंच तुमकां हांव सांगता, तुमचेर दुमाळो आसा, तुमच्या आंगार हात घालतले, तुमकां जिवेशी मागतले. ही वस्तू घडच्या आदी हांव तुमकां तयार करता. भाव भयणीनो, आमी 21व्या शेंकड्यान पुऱ्यान आमची पवित्र सभा अजून तरेतरेचे दुमाळो सोंसता. भितरल्यान आनी भायल्यान, आपलेच वांगड्यां कडल्यान आनी दुसऱ्यां कडल्यान. पूण जेजू आमकां आपलो आत्मो दिता. संवसाराचेर ताणें जोईत व्हेलें आनी आमकांय तर जोईत व्हरूंक जाय. आमी जेजूचे शीस कशे सगळे वेळार ताका गोवाय दिवंक जाय. तोच म्हणटा, सुरवातेक तावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे गोवाय जातले. आयज घरा वयता आसतना हें मनान दवरुया. जेजू आमकां एक एकल्याक केरीत भशेन कोचिंग दिता, तयार करता. गोट रावात, धीर घेयात. हांवें संवसाराचेर जोईत व्हेलें आनी जो कोण म्हजे सांगाताक वावुरता तो सदांच जोईतीवंत. हें जोईत आमचें जावं आनी दुमाळ्या मदें सदांच आमी आमचो भावार्थ राखूंक, सांबाळूंक आनी पोरगुटूंक. तोच जेजू जो आज हे आल्ताराचेर येतलो ताचे लागीं आमकां घोटाय आनी कृपा आनी ताच्या पवित्र आत्म्याचें बोड मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावुया. सी 30:8 तुकांच बापा पान 40:4 सी 38 पेज 44. Moje ate, moje maige, stigar gorada moje, tuzo mojmo, orgot goru, shukovor zogniakiu, Słowo mocy witał tutaj kany, druga spotkał swój mocy, tudzie z tego भणी भावांनो, आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दबाव सर्वेस्वर मानून घेवन. बापा सगळे देण्याचे दातारा,
तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फाव केलें तशें सर्गीचो तो उतरावरचो अप्रिमीत संतोश आमकां आनी आमच्या भाव भयणांक आंतोन फ्रांसीस आनी लुर्दिनाक फाव कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वाबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वाचुया वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हरते दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शराती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बरी जावन मारलेलो तो आनीक मरो ना पूण सासणाक जिवो आसा देखून पासकांच्या संतोशाचे नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सौ दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात ती म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट परगुटुया Gesù ci consolò, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय
सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा आंतोनियो फ्रांसीस पेरीस आनी तुजे चाकोरनी लुर्दिना नुनीस हांची काकूत कर. तांकां संवसारांतली तुवें आपोवन गेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशींच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यात ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टवतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भागून धरून दोता आनी स्वर्गाळी तुका मान उडल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांणी सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सोरपदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. बांबडीनो ह्या झुजांत जेजू आमकां एकलो सांडिना, तो आमचे बरोबर आसा. संवसार सोरोपुऱ्यान हांव तुमच्या सांगाताक आसा म्हूण जाणून जाय. आपल्या शिसांक ताणें एकसुरे सांडूंक ना. तांकां आपलो शराती दिलो पवित्र आत्मो. त्या पवित्र आत्म्याच्या बोळान आमी बापाक आबा म्हूण उलो मारूंक आमकां बोळ मेळटा. तोच जेजू सोमी म्हूण सगल्याक पोरगुटून आनी आमचे क्रिस्ती वावरताचे आमी खरेले गोवाय जावंक जेजून शिकयलेले मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमची बापा स्वर्गीचो, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजो राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तावण्यान पडोवंक दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायतींतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्त शेण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांगुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूं सिकाय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजू चलयता सासणेच्या ससनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटत. जेजूचे जेवणांत आतां भक्तीपणी वांटो घेतिली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया. D20 जेजू उगडास कोरिना जाल्यार पान 58.
D20, page 58. प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समोरमणेन तुझ्या सासनीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून
ताच्या पुनर्जिवनपणाचे काळजीदार गोवाय जावंक तुज्या आत्म्यान आमकां बोर आनी जेजू बराबर आमकां तशेंच लुर्दिना आनी आंतोन फ्रांसीस आमच्या भाव भयणांक मोहिमेवंत कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. भाव भयणीनो, आयज सांजे 5:15 आमची लायफ इन द स्पिरीट सेमिनाराचो चवथो आनी निमाणो भाग. आज आमचे बरोबर फादर युझिगो येतलो आनीक आमचेर देवाची पवित्र आत्म्याची शक्ती ह्या जाग्याचेर आनीक ह्या लायफ इन द स्पिरीट सेमिनारांतून मांडून तेंचेर मागतलो. म्हणटच आयची सेरेमनी एकदम औरताबरीत आमी जाता तितल्यानी वांटो घेवया. 5:15 तेर्स, मागीर प्रेज एंड वर्शीप, मागीर उलोवपां आनी मागीर एडोरेशन आनी एडोरेशनाच्या वेळार इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरीट ही कार्यावळ जातली. 6:30 वरांचेर आमच्या PPC वांगड्यांक तांच्या म्हयन्यांची मिटींग 6:30 वरांचेर PPC वांगड्यांची मिटींग आमच्या हॉलांत 6:30 वाजता PPC वांगड्यांनी वांटो घेवंक आमचो उलो. फाल्यां आमच्या गोंयांत मतदान इलेक्शन डे. आमी सगलीं भायर सरुया आनी आमचें मत दिवया. मत दिवप एक कायदो. मत दिवप आमकां एक एकल्याक हूक. आमच्या भारत देशा खातीर आमी सगळीं नागरिकां म्हणटच हो हूक आमी सांबाळूंक जाय आनी पाळूंक जाय. म्हणटच मागता सगळ्यां लागीं कोणेंच गारा रावचें न्हय. कोणेंच गारा रावचें न्हय. आपआपल्या आयिल्लें पेपर घेवन, आपआपल्याचें इलेक्शन कार्ड घेवन आपआपल्याच्या जाग्यार वचचें, मत दिवचें. आनी वेळ 7 सकाळची ते 6 पर्यंत सांजेची खंयच्याय वेळार आमच्यांनी वचूं येता. 7 सकाळीं ते सांजे 6 पर्यंत आमच्यांनी हें मतदान करूं येता. म्हणटूच आमची जबाबदारी पाडुया आनी तेच बरोबर मागुया आमच्या देशा पासत गरजेचें आमचें मागणें आनी देव आमची मागणी आयकता. तशेंच मागुया दक्षिण ब्राझील, सावदर्न ब्राझीलाक इतलो पावस पडला की जायतो लोक तांची घरां बुडल्यात पावसान. सुमार 80 लोक मेला पावसान लागून आनीक सुमार 60,000 उदीक लोकांक आपल्याची घरां सोडून वचचें पडलें. कितले सुपुल्ले धाकटुले भुरग्यांक हेलिकॉप्टरा उदेशी वाटायल्यांत कित्याक तांचे घराच्या वयर पावलां उदक, नोड्यांचेर पर्यंत पावलां तांचें उदक. कितलेशे पूल मोडल्यात, कितलेच कुडीन लँडस्लायड जाल्यात. मागुया ब्राझीलाचो लोक, पुर्तुगेज उलयतात, ब्राझीलाचो लोक हे चड अडचणीक सांपडला. भोव करून सादर्न ब्राझील, दक्षिणीक ब्राझीलाचे मागुया त्या लोकां पासत आनीक जो लोक मेला तांचेय पासत. लोक जाय तो आजून मेळूंकूच ना. ते लँडस्लायडाची तांची घरां पुल्ल्यांत. आमी मागुया बेगीनूच तांकां आदार फावो जावं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे खरे साक्षीदार जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. T21 पान 213, T21 पेज 213. Zogadam ci adarinu